म्हज्या उगडासात कोरा ही जेजूची आज्ञा मानून भावार्थ्यानो फुडें सोरा नीस पेटोवंक मन नितळ करून यादनीक सेवक भितर सोदता येवकार दिवया गायन करून मिसा बेटे आचीर जाया ल्हान व्हड पातकांची दूख दवरून तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस सांवड येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसान भाग घेवंक आज हे मिसान आमची इंतेसांवां बापाक उबारतना आमी हे किरीत इंतेसांवां बापा मुखार दवरता आनी मागून घेता इंतेसांव आमी घेता रॉकी दिसा आनीक मार्टिना दिसा ओतम्या पासून मागून घेता जोकीम ब्रुनो ब्रागांजा ओतमे पासून मागून घेता आमी कार्मिना वाज ओतमे पासून मागता पास्किना एलिस फेर्नांडीस दिनवासनेचे मीस बापाक भेटयता रुजारियो आफोन्सो ओतमे पासून मागून घेता विक्टर रुजारियो दा सिल्वा ओतमे पासून मागून घेता फिलोमेनो डिकोस्ता आनीक फादर जोसेफ मार्किस जोल्म दिसाक देवाक दिनवासता सविता सिक्वेरा ओतमे पासून मागून घेता एमेसीना फेर्नांडीस सगल्या ओतमे पासून मागून घेता इन पर्गटरी आनी ओतमे पासून मागून घेता द होली सोल्स ऑफ 24 रोजबॅरी स्ट्रीट हे सगळे इंतेसांव बरोबर आमी देवाक दिनवासता आनीक मागून घेता दिनवासनेचे मीस भेटयता कॅरल नोवाईस बापाची आनी पुताची आनी पवित्र ओतमेची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचेय सगळे आसूं. आज आमी डिवायन मर्सी ही परब करता आनीक श्रीदांव आमच्या गांवांत एनाउन्सेशन सायबीन हाची परब करता काल हांगासर शिड्डोणच्या भाव भयण्यांनी हांगासर परब केल्ली आसा तर हे दोनूय परबंत आमी देवा लागीं मागून घेता देवाची कृपा देवाची गोठाय आनी जो काकुत्सार देव आज आमकां बोगसोने वरवीं आपल्या मोगाची किर्ण आमचेर फांकयता त्यो आमी आपणावंक देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायन म्हणुया हांव पातकी सोर पोतयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग घेवन सदर दाखवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर मोहिमा देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सोरेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपदवीदार देवा बापा आनी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर पासत आमी तुका वखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे इशुले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजवाक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलो असतो पवित्र एकलो असतो ईश्वर एकलो असतो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया मोहिमेवंत आनी मोगाल बापा म्हणून जेवन जावन जेजून संवसाराचेर जोयत व्हेलें आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक करून तांणी आपल्या जोयतांत वांटो दिलो हे देण्या खातीर संतोषपुरीत खालजन आमी तुका दिनवासता
जिखलोलें जोईत आमच्या जिणेंत तीर जावच्याक आनी पातोक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या यज्ञाच्या मार्गान आमकां चलोवन ओर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेन जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण सोजमो नासलो. कित्याक ताचे लागीं आसलें तितलें तीं बागी दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सोगल्यांक व्हड मान आसलो. ताचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जाचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचें दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुतांच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जोण एकल्याक आप आपले गरजे पोरमोणें हें दुडू वांट्टालीं. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सोगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुआंनी म्हणचें ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. एरनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वण्णीतलों. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणच्या सोंडीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. हें पळोवन आमी तोटाक जाल्यांव. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. भाग्यवन जुआंवच्या पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजू अभिषेक्त म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण ही खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जांकां देवान जोम दिला ताणें संवसाराचेर जोईत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जोईत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जोईत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं.
आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. देवाचें उतर यें. देवाचें बळकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, थॉमस, म्हाका पळयलो देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता तीं खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. जुआं पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातोलाच्या पयल्या दिसाक शीस जमलेले आसले थंयच दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलेलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुम्यांक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जाचीं पातकां तुमी भोगशितात तीं तांकां भोगसतलीं, आनी जांचीं पातकां तुमी भोगशिना जाशात तीं तांकां भोगसोचीं नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जुआंव म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी तांकां म्हणलें, आमी सुम्यांक पळयला. पूण तांणी तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किल्ल्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किल्ल्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाले बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जाय जाल्यार हांव सोतमानचें ना. 8 दीस उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. हे फुडें आनीक दुबाव दवरिनाका, पूण भावाड्डोर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता तीं खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार इश्टांदो, अशी एक घडणी अमेरिकाच्या सबर्बन एरियाज न्यूयॉर्कान घडली. एक आवय जाचो पूत निकतोच मरून गेल्लो. तेका गँग वॉर, द ड्रग्स गँग वॉर, हे दुसऱ्या गँगांनी तेका गुड्यांनी जिवेशी मारलेलो. आनी मारता आसतना तो आपल्याच घराच्या दारवाटोशी मेलो. ते दारवांड्याची गुडयांची मार्क्स घावे आसा दाराक. त्या आवयक जी रुदोन करता, जी रोडटा, उयलो मारता दिसभर जेन्ना ती दाराचेर तेजी नदर वेता. शेजारची अशी म्हणटा, हें दार आमी काडून दुसरें दार बसोवया. कित्याक? जितले पावटी तूं तुज्या घरान भितर सरता, हे गुडयेचे जे घावे आसा ते तूं पळयता आनी तुका खूब दूख भोगता. हाकाच लागून
आमी बदलता एक नवें दार थंयसर लायता. हे पुताची आवय अशी म्हणटा, दार बदलपाची गरज ना. जरी तर खरेंच म्हाका दूख भोगता, म्हजे काळजान घावे पडटा, हांव रुदन करतां, तरी आसतना म्हज्या पुताचो उगडास, अमोर उगडास ते दाराचेर आटापलेलो आसा. ते घावे दूख हाडटा खरें, पूण म्हज्या पुताचो एक उमोर उगडास म्हज्या काळजांनी आसा. मोगाल इश्टांदो, आज हेंच आमकां हे शुभ वर्तमानांनी दाखोवन दिल्लें आसा. जेजू मरून शीस भियेन उंचल्या कुडान दारां बंद करून रावले. ते भियेताले जुदेव लोक आमकांय धरतले आनी आमकांय क्रुसार मारतले. उदीक बरें आमी दारां बंद करून लिपून रावल्या. तांचेर भिरांत सोडलेली. दारां बंद आसलीं, कांपेरो सुटलेलो. पूण जेजू थंयसर हाजीर जाता आनी आपले कूस, आपले हात, आपले घावे तांकां दाखयता. जेजून कित्याक काय एक घावे पुरोवंक ना? कित्याक ताचे हातान पडलेले, पांयार पडलेले घावे आनी कूस तशीच दवरलेली? कित्याक हे घावे जावन आसले एक मोगाची निशाणी. हांवें घावे आपणाचेर घेतले तुमकां भोगसणें दिवंक, तुमकां मोग दिवंक. आनी हाकाच लागून हे जेजूचे घावे पुसूंक नासले. तोमास दुबावलो. 8 दिसां उपरांत जेजू परत थंयसर पावलो. आनी तोमासाक तांणी उलो केलो आनी म्हणलें, तोमास, हे पळय म्हजे घावे. तुजें बोट एक घाव्यान घाल, म्हजे कुसवेन घाल आनी म्हजेर बावाट दवर. आज मोगाल इश्टांदो, आमी नियाल करता आसतना जेजू पयले सुवातेर तांकां 2 संदेश दिता. जे लोकांच्या काळजांनी भिरांत सुटलेली, कांपेरो सुटलेलो, निराशी जाल्ले, 2 संदेश. पयलो संदेश जेजू म्हणटा, शांती तुमकां. जेजू तांकां शांती वांटा. आनी दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, हांव तुमकां एक खात्री दिता, एक मिशन मॅन्डेट. कसलो तो? जी पातकां तुमी भोगशितात तीं भोगसतलीं. जी तुमी पातकां भोगशिना तशींच उरतले. म्हणजे कुमसाराची हो साक्रामेंत जेजू स्थापता. आनी जेजू तांकां शिसांक, आपोस्तलांक म्हणटा, जें काम तुमकां हांव दितां तें एक नवसुर्णेचें काम, नवे जिविताचें काम, भोगसणेचें काम. मोगाल इश्टांदो, आज डिवायन मर्सी संडे. जेजूची, देवाची खालकूत आमी ओळखून घेता. तर पयले सुवातेर आमी नियाळूंक जाय. हे शिसां भाशेन आमचीं दारां बंद आसता. आमकां बंद करून दवरलेलीं आसा. तुमी घरांतलीं भितर सोदता, भायर सरता खरें, पूण ओत्मीक जिविताचीं दारां आमचीं बंद जाल्लीं आसा. ओत्मीक जिविताचीं दारां. आनी हाकाच लागून देवाची कृपा, देवाची गोठाय आमचे मदें येना. Because we have closed the doors of spiritual grace. आनी आमी त्याच रेबडान शिरकोवन आसा. हो खालकुतीचो आयतार आमकां कितें म्हणटा? देव काकूतचा, देव मोगाळ, देवाची खाकूत आमकां पावता. देवाचें दुसरें नांव जावन आसा खाकूत. ताचें मुखामोळ जावन आसा भोगसणें. The other name for God is mercy. ही देवाची खाकूत आमी कशें घेतले? हे देवाचें भोगसणें आमी कशें घेतले? हें उदार देवाचें काळीज, मोयपासाचें, मोगाचें आमी कशें अणभवतले? जरी तर आमचीं दारां बंद आसा. कित्याक तरी आमी भियेता न्हय. आमच्या जिवितान भिरांत आसा. आमचेर जिविताचेर एक कांपेरो सुटलेलो आसा. आज हो आयतार, द डिवायन मर्सी,
आयची शुभ वर्तमानां एकूच आमकां संदेश आमचे काळजांनी घालता, कुमसार. एक कुमसाराचो साक्रामेंताक आमी वेंग मारूंक जाय. तेन्नाच देवाचें बोगसोनें, देवाची खालखूत, देवाची कृपा आमच्या काळजांनी मेळटा. आज आमी मोगाल इश्टांदो आमकां प्रश्न घालूंक जाय. केन्ना जाल्लें जायत म्हजें कुमसार. साबार आवय बापूय भुरगीं प्रयत्न करता, आनी हांवें पळयलां थोडे आमचे तरणाटे दर सुमारांक वो दर म्हयन्यान कुमसार जाता. पूण आमी एक वजें घेवन भोंवता, जायत 10 वर्सां, 15 वर्सां, कोणाची 50 वर्सां, कुमसारूच जावंक ना. आनी हें वजें घेवन आमी भोंवता, आनी हाकाच लागून आमची नवसोरी जायना. साबार आमच्या भाव भयणां लागीं भासाभास करता आसतना, कावन्सिलींग करता आसतना, फादर हें दुयेंस आसा, हो काळोख आसा, ही मारामारी आसा, सगळेंच वायट जाता. कुमसार जावंक ना. आमी मनीस ओस्कोत. आनी हाकाच लागून जेजून आज म्हणलां, जीं पातकां तुमी बोगशिता तीं बोगसतलीं. सो तुमी म्हणो डायरेक्ट देवाक सॉरी, बट यू आर नॉट फॉरगिवन फ्रॉम द सॅक्रमेंट ऑफ कन्फेशन. अनलेस यू गो फॉर द कन्फेशन, यू आर नॉट फॉरगिवन. आनी तेच रेबडान आमी लोवता, तींच पातकां खांदार मारून भोंवता, तोच वजन घेवन आमी भोंवता. हालींच आवयन बापायन कांय भुरग्यांक कुमसाराक धाडलीं. साबाशकी हे आवय बापायक. पूण हे तोरणे भुरग्यां म्हजे बरोबर येयले, कुमसार सुरू करतना ते कांयच नको जालें. ते म्हणूंक लागले, फादर कम्युनियन टायमाक कुमसार जाल्ले, आय डोंट नो हाव टू कन्फेस. मायन धाडलां, हांव येयलां. दुसरे बाबतीन जेन्ना आमचे आवय बापूय आपुणूच कुमसाराक वचना, जाल्यार देवाची काकूट तुमच्या कुटुंबांनी कशी पावतली? देव तुमची पातकां मेजिना, वो पातकां तुमची तागडेन घालून जोखिना. पूण आमी तेच पातकाच्या रेबडान लोवता म्हणटूच हे आमच्या कुडीक, आमच्या ओतम्यांक देवाची शांती ना. And that is why you may have everything under this earth. घरांत दुडूक ग्रेस्काय सगळें आसत, पूण शांती जी जेजू म्हणटा 3 फावटी आज, शांती तुमची आसूं तुमचे लागीं आसचें ना. आवय बापायनी जबाबदारी घेवंक जाय. हांगासर आमच्या सुनांत साबार आजरांनी भुरगीं वाडटा. कम्युनियन टायम कुमसार जाता आनी उपरांत तांचो कुमसार जायच ना. आमची साबार तरणाटीं तोंडार उतरार गाडयो मारता. ते वायटान तितूनच आमी लोबदोलल्लीं आसा. आनी आज आमी इतले हे पातकान बुडटा, हे आमकां दूख ती कांयच ना. सो वी आर इम्यून. आमकां लागोना तें. आमची खात दाट जाल्ली आसा. कोणाक गाडयो मारप, कोणाक चेपून धरप, कोणाचेर बोगलांडां घालप, कोणाचें पाड चिंतप. वी आर इम्यून. This has become a lifestyle. तर आज हे मिसान आमी भाग घेतना आमी देवाक निचोव करुया. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी सांबाळुया. हे तुमच्या भुरग्यांक देवाचो मोग तांच्या काळजांनी आसतलो जाल्यार हाताक धरून कुमसाराक व्हरात. साबार लोक मिसाक वचूना, मागणें करिना, आनी कुमसारांत वाचना. आनी आमी जाणा हो काकुतीचो आयतार आमकां दिल्लो आसा. हे आमी चित्रार आमी नदर मारता, द डिवायन मर्सी पिक्चर, द लवली पिक्चर. आनी जेजूच्या काळजाच्यो ह्यो किरणां, द रेज,
किरणां फांगता. कसल्यो किरणां? द रेड एंड व्हायट. जेजूचें रोगोत आनी उदक. हें कुयतान आयलें जेजूच्या काळजांतल्यान, फ्रॉम द हार्ट ऑफ जीसस. जेन्ना ताच्या काळजाक तांणी भालो तोपलो, ताच्या काळजांतल्यान कुडींतल्यान उदक आनी रोगोत व्हांवलें. The blood to give us a forgiveness and the water to cleanse us. It's a sign of sacrament of confession. आज आमचो देव सर्गीचो बाप ताचें दुसरें मुखामोळ, देवाचें मुखामोळ म्हणजे forgiveness, compassion and mercy. ताचें नांवूच काकूटसार. आमी वोपार 100 पाटी आयकलेली आसा, द प्रॉडिगल सन, तो विचित्र पूत, जाणें फोलगां मारलीं, दुडू इबाडले, आपलें जिवीत इबाडलें, पूण तो सोयरानांत आयलो. He came to his senses. He came to his senses and only then started walking back to the Father's house. Unless we come to our senses, there's no growth in us. There's no growth in us. आमच्या सोयरानांत आमी येवंक जाय आनी परत आमच्या बापाच्या घरा वचूंक जाय. त्या बापायन हे पुताक एक प्रश्न घालूंक ना, तूं कित्याक विवाडलें म्हजें दुडू, ग्रेस्काय, तूं खंय गेल्लो? नो क्वेश्चनिंग. गॉड डज नॉट क्वेश्चन अस. गॉड फॉरगिव्स अस. ते बापायन हे पुताक वेंग मारली. कसली वेंग? एक अपुरबायची वेंग, एक मोगाची वेंग. ताका शांती मेवली त्या पुताक. एक नवें जिवीत ताका उपजवलें. आयच्या हे शुभ वर्तमानान लिमनी ओड आमकां सांगता, देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरच्या खातीर आनी विस्वास धरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरलेल्यो आसा. जिवीत मेळच्या खातीर. जिवीत मेळच्या, टू हॅव लायफ. आमकां जिवीत आसा न्हू? जिवीत हा मरे? जितो हा मरे तूं? ओड्ड्याक घातलें चोय नाल्यार जिवीत हा, पूण कसलें जिवीत हें? जिवीत तर आसल्यार आमकां वाय यू ऑल आर सफरींग इन सो मच ऑफ दिस इश्यूज ऑफ लायफ, ऑफ डार्कनेस, ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑफ सगलें? बिकॉज हें सारकें जिवीत न्हय. तुमचें जिवीत, ऑर वी थिंक इन ह्युमन लायफ, इज अ वर्ल्डली लायफ. तुमकां जिवीत मेळच्या खातीर इज ओनली थ्रू जीसस क्रायस्ट, ओनली थ्रू गॉड, ओनली थ्रू गॉड्स मर्सी. तर आज आमी देवा लागीं मागून घेवया, देवाची कृपा, देवाची गोठाय आमच्या काळजांनी आसूंक आनी ह्या देवाचे खालकुतीक आमी उलो मारूंक. आमचो देव उदार काळजाचो देव. आमचो देव एक मोगाचो देव, एक बोगसणेचो देव. पूण हे देवाक आमी ओळखून घेवंक जाय. आमकां देवाची भिरांत आसूंक जायना. आनी जे मनशांक देवाचो अनुभव आसा, हे मनीस कितले गांव पार करून हे बलिदानांत भाग घेतले, हे मिसान भाग घेतले. If we have really understood the sacrament of confession and the sacrament of the Eucharist, हे मिसाचे बलिदानाचो वालोर कितें तो आमकां कळ्ळलो जाल्यार आमी पार करून, गांव पार करून पावपाचें. आमी 10 मिनटां हांगासर पावता. सुंडरान कितल्यो इगोज्यो आसा, पूण मिसाक वचपाची कोणाक उमेद आसा काय? कोणाचें काळीज जोळटा काय मिसाक वचूंक? कितलीं काळजां जोळटा? A serious question we have to ask ourselves. And unless and until I understand what God wants me to do in my life, हें दुखाचें वारें, हें दुखाचें झाड आमचेर मारतलें. देवाची काकूट आमचे सोबीत आसूं, देवाची गोठाय आमकां मेळूं, देवाची कृपा आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर राखूंडार आसूं. सगळीं उबी रावया.
आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सर्वोदर बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता तो पवित्रात मेरी गोरी सांबाळलो आंकोर मेरिटान जल्मलो कॉन्स्टिट्यूटांनी तांणी कोस उचले ताका कुशार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो जेवण जालो सरकार चडलो सर्वोदर देव बापाच्या उजव्याक बसलो थंय त्या जिव्या मेल्ल्यांची मनशां बेगीन येतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पय सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचें भक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. बसूया. Itengaltai kaunya, itengaltai tekachi, yatnik pawachata, idevidotai, mosot moanikur, moje kaizanimo, mozo sundos anindu, sogli moji jengauta, tuzot pokras kotai tujeť spasok Kristantu, Jezu ťa boli dana, anin pitewontaj tu. Somest munciance usque, tokos tukiku shalpai, pitwer kokkade sogo. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पळय बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचार देवाक सोरेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमचें मोगाल बापा, तुज्या आख्ख्या कुटुंबांची देणी मोई पासन मानून घे. पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळें आनी सगळीं आमी तुका बापाक म्हूण उलो करता. तर हो योजना वरवीं आमा सुमेसांक तुजे ससनाच्या सुखांत वांटो दी म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे हिशोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्पर थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय अशें करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर कल्याण आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सोरेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सोरेस्पराचें नांव येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय. तुमी बसूंक जाता नाल्यार दिमी घालूंक जाता. उबे रावचें न्हय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक बेश्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच पोरीन जेवण जातोच ताणी काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली. हाणेक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान ससनी करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसुणें मेलच्याक. तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन दिला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोडूंची खाल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुडरगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या याज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मनाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावनेची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोल पोळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दोळे करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्यन धरून दिता आनी सर्व काली तुका मनवल्या त्या सगल्या भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पवित्रदार बापा, सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्याय ससनांक. आमेन. सगळीं उबी रावया. आमच्या सनमंदिराची आज्ञा मौनान धरुया आनी जेजून दिल्ले मागणी भावार्थान उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकतल्यांक बक्षिता, जशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सनमंदिरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाठाय. कित्याक राजकुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्याय ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुज्या भितरचे आमकां फावना, तुज्या काकुतरान बोलाय. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. मोगाला जेजू हांव सोत मानतां. तूं खरेंच हे पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मीकतायेंतल्यान तरी ये
म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोड वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिल्लो वेगळो सुरूंग निर्मी नाका. आमेन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. तुका महिमा, तुका अर्गावंदो, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन. उपकाराचो करतांव आमी गायन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. बोरव्यांचो ओर तुका बसून करता. आख्खे पृथ्वेर तुजी किर्ती आसता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. सूर्या चंद्रीन आनी तारांसमोर उजवाड पांकोन परतून करतात असो. तुमचमा सूर्या आमी परजो तुजो. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. Suapik tuझे नाम Maria, मोगाना उच्चारता. भुरग्या पोरणार्थां Maria, काळजांत तें सांबाळता. सुवादीक तुझे नाम Maria, मोगाना उच्चारता. भुरग्या पोरणार्थां Maria, काळजांत तें सांबाळता.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतलां. हे संस्कारा वरवीं थीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. तुमकां सगल्यांक दोनूय फेस्ताची परब हांव येता. हॅपी फिस्ट ऑफ डिवायन मर्सी अँड एनाउन्सेशन सायबीन. आनी मागता हांव देवाची कृपा, देवाची गोटाय आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर आसूं. जायते जाण होली वॉटर ब्लेस करूंक सोदता. तर जी हांगासर मिसाक येता जावं 8:30 सकाळच्या वा 11:30 तुमी उदक हाडूंक जाय बॉटल्स, बिकॉज वी कांट कीप द वॉटर आवटसायड इन पॅन्डेमीक. सोज म्हळ्यार न्हू म्हणटच तुमी उदक हाडलें म्हणटच आफ्टर मास आय शॅल ब्लेस देम, वी शॅल ब्लेस देम. म्हणून उदक तुमी बॉटलीन घेवन येवचें. बालदी भर हाडशात, 2 बॉटली पुरो. पयर कोण कार्बो घेवन येयलो व्हडलो, कोडी करून काय चालली ताका. सो कितलें जाय तें हाडात बॉटल्यो, बट आफ्टर मास देन आय शॅल ब्लेस हें नवें उदक तुमी तुमच्या घरांनी व्हरचें. दीस इयर आमी हावस ब्लेसींग स्वतांचे भाशेन करचें ना बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमीक. आजून आमकां परवानगी ना टू एंटर अदर हावजीस टू हावस होल्ड. पूण कोणाक हावस ब्लेसींग जाय आफ्टर 2 weeks तुमची नांवां पिटर बारेटो लागीं धाडचीं. पिटर बारेटो लागीं नांवां धाडचीं अँड वी शॅल फोन यू ऑल आनी मागीर आमी येतले. दीस वील बी दीस इयर इन द टायम ऑफ पॅन्डेमीक. जायतीं जाणां नवीं घरां घेतलेलीं आसा वो कोणाकूय ब्लेस करूंक जाय. वी शॅल एंटर आफ्टर 2 weeks प्रॉब्ली. पूण तुमकां फोन करून सांगतले केन्ना येवंक जाय तें. जायते जाणांक हो निरोप पावना चॅप्लन्सीचो मिसांचो, जाल्यार म्हाका तुमी तुमचो नंबर धाडचो. म्हजो नंबर जायते जाणां कडेन आसा. तेन्ना तुमकां ही टॅलिकास्टाचो संदेश तुमकां पावतलो. जांणी आजून गोवन चॅप्लन्स यूट्यूब सबस्क्रायब करूंक ना तांणी करचें, तेन्नाय तुमकां नोटिफिकेशन येतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबीं आसूं. सर्पदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Nokhetra mukut matyar, subit surya mostranga, tonrachi moroi payang, lili kudewa muka, angkwari bagi Surek sundori na koi surut kondusri tuje samkaravoshi otmya moden tu nirmol tumoji mai sambalko Surut kondusri tuje samkaravoshi ankwari bagi bondi ankwar surek sundori na
खंयसरूच कोंडू